एअर इंडियाच्यो फ्लायटी लंडन गॅटविकच्यान अमृतसर अहमदाबाद वतल्यो पूण गोंयांत येवच्यो ना. ऑक्टोबर 2025 ते फेब्रुवारी 2026 मेरेन फ्लायटी रद्द. 20 ऑगस्ट 2025 एअर इंडियन मोपा ते गॅटविक वचपी नॉन स्टॉप फ्लायटींची बुकींग सुरू केल्ली. 26 ऑक्टोबर 2025 फ्लायटी परत चालू जावपाक आशिल्ल्यो. आठवड्यान 3 फावट त्यो गोंयांत येवपाच्यो आशिल्ल्यो. मात आतां एअर इंडियान ही बुकींगूय बंद केल्या. जुनांत अहमदाबाद जाल्ल्या प्लेन क्रॅशा उपरांत गोंय ते गॅटविक वचपी एअर इंडियाच्यो नॉन स्टॉप फ्लायटी रद्द केल्ल्यो. फ्लायटी परत चालू करच्यो म्हूण गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्यसभेचो खासदार सदानंद तानावडे जुलयान केंद्रीय विमान मंत्री कडेन उलयल्ले. पत्र सुद्दां बरयल्लें. युकेंत काम करतल्या गोंयकारांक ह्यो फ्लायटी गरजेच्यो म्हूण मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार सांगिल्लें. आतां सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एअरलायनीक प्रॉफीट जायना म्हूण ह्यो फ्लायटी रद्द केल्यात म्हूण कळून आयलां. एअर इंडियेन गोंयाक आपल्या लिस्टान ऍड करूंक नाशिल्ल्यान हाचो परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो म्हूण भंय. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो सरकाराचेर फार. 2 विमानतळां गोंयाक फायदेशीर ठरतलीं म्हूण सरकारान केल्ल्या विधानांची युरीन टिका केली. युरी म्हणटा सरकाराच्यो नव्यो उदरगती गोंयांक माल पडटात. प्रुडंटा खातीर वृशांक महात्मे.